बुधवावेरेन कोंकणी खातीर तो वावुरलेलो आसा आनी हें केंद्र कोंकणी खातीर भेटयलेलें आसा आनी ह्याच खातीर ताचो पुतलो हांगसर आमी घातलेलो आसा. आतां कोंकणी खातीर ताणें कितें केल्लें आसा, कितें व्हडलो वावर ताणें केल्लो आसा. तो एक भायलो, गोंयचो न्हय, तो इंग्लंडाचो, आनी तरी आसतना गोंयांत येवन आमची भास शिकोवन, कोंकणी, मराठी, संस्कृत ही भास शिकोवन ह्या भासांनी ताणें आपलें साहित्य रचलें आनी देखून आज हें केंद्र हांगासर उबें आसा आनी ताचें नांव ह्या केंद्राक घातलेलें आसा. कित्याक कोंकणी खातीर ताणें जायतो वावर केल्लो आसा. 3 मुखेल वावर आनी हेर वावर ताणें केल्लो आसा. देखीक साश्टीच्या वाठारांत जायत्या इगोर्जांनी पादविकार कसो तो वावुरलेलो आसा. तेच परी लोकां मदें जायतो समाजीक वावर केल्लो आसा. पूण तें सोडलें जाल्यार हे 3 पुस्तकां जीं ताणें बरयलीं तातूंतल्यान तो एकदम प्रसिद्ध जालो, फेमस जालो. आनी तें म्हणल्यार 1616 वर्सां पयलें ताणें क्रिस्त पुराण रचलें. हें एकूच पुस्तक तो जिवो आसतना ताणें रचलेलें. उपरांत 2 पुस्तकां आयलीं, तीं पुस्तकां तेच्या मरणा उपरांत. कित्याक 1619 वर्सा तो मेलो. म्हणटकच पयलें पुस्तक ताचें क्रिस्त पुराण. आनी 3 पुस्तकां आमी पळयलीं जाल्यार ताची मुखेल मोख म्हणल्यार, मुखेल हेतू म्हणल्यार हे जे कोण कोनविचीर जाल्ले, कन्वर्ट जाल्ले, हिंदू आसले ते क्रिस्तांव जाल्ले, तांचो हे क्रिस्तांव तांचो भावार्थ जिवो धरूंक, तांकां भावार्थान वाडोवंक ही ताची मोख आसली. आनी देखून पयले सुवातेर क्रिस्त पुराण कांताराच्या रुपान, ओवी रुपान ताणें हें साहित्य रचलें. आनी तातूंत कितें आसलें, जेजूची शिकवण आसली तातूंत, जेजूच्या जिविता वयर. म्हणटच हें बेश्टें क्रिस्तांव कोताले ते भाशेन करूंक ताका नाका आसलें. देखून लोकांनी ताचे लागीं मागलें तेन्ना ह्या ओवी रुपान ताणें तांकां तें दिलें. आनी तेच स्टायलीन म्हणजे तांची ओळखीची स्टायल कशी तांकां तें दिली. म्हणटच क्रिस्त पुराण हें 1616 वर्सां ताणें रचलें. दुसरे सुवातेर ह्या भावार्थ्यांचो, नवेच कवितेर जाल्ल्यांचो भावार्थ जिवो धरूंक तांचे खातीर ही दोतोन ताणें बरोवन दवरली. बेजीक प्रेयर्स म्हणजे आमच्या बापा, नमान मोरये, सांता मारी, ही सगळी बारीक बारीक मागणी ताणें थंय बरोवन दवरली. कसली पद्दत, तीच पद्दत हिंदू जी वापरताली, गुरू शिश्य पद्दत, तीच पद्दत. एक गुरू प्रश्न विचारता आनी शिश्य तो ताका जबाब दिता, ती तसली पद्दत ताणें आपणायली. ही 1622 वर्सां हें दोत्रिना क्रिस्ता ताचें उजवाडाक आयलें. आनी उपरांत निमणें पुस्तक ताचें 3रें जें जावन आसा आर्ट दा लिंगवा कानारी. हें पोर्चुगीज ग्रॅमर, कोंकणी ग्रॅमर, पूण पोर्चुगीज भाशेन बरयल्लें. म्हणटच हें कोणा खातीर ताणें रचलें. आतां जे आनीक पाद्री हांगासर येवचे आसा, मिशनरी वावर करचो आसा, तांकां कोंकणींतल्यान बरे भशेन उलोवंक येवचें, तांकां मदत जावची म्हणून हें ग्रॅमर, हें व्याकरण ताणें रचून हाडलें. म्हणटच 1640 वर्सां हें व्याकरण ताणें रचलें. म्हणटच असो हो एक महान मनीस. आनी ह्या महान मनशाक आमी वळख दिता, ताची तोखणाय करता. आनी साश्टी वाठारांत ताणें उदीक वावर केल्लो आसा. रायतूरची सेमिनार जी आतां डायसिसीचे पाद्री वापरता, थंय तांची आकारणी जाता, फॉर्मेशन जाता, थंय तो रयतूर कसो आसलो आनी थंय हो सगळो सालसेट मिसांवाचो वावर तो पळयतालो. म्हणटच आज ह्या केंद्राक आमच्या ताचें नांव दिवन आमी कितेंच भाशेन ताका पळयता. आनी जो वावर ताणें केलो, जशे भाशेन तो वावुरलो, तेच परी आमी बी ह्या केंद्रान वावुरतलीं. जावं पाद्री, जावं लौकीक आमकां आदार दितात ते सहकारी, सगळे आमी ह्याच मनान म्हणजे आमी बरे भाशेन वावरूंक, कोंकणीची उदरगत करूंक आनी आमच्यान घडटा ते तांकी प्रमाणे कोंकणी खातीर आमी वावरूंक, ताचीच प्रेरणा घेवन आमी मुखार सरूंक गरज आसा. तर हीच कृपा आज आमी, हीच प्रेरणा आमी ताचे कडल्यान देवा लागीं आमी मागता. Apolo, come, follow, come.